बिल जाल्या उपरांत जवळ 6 महिन्यांनी ऑगस्ट 20 ऑगस्ट 14 तेजेर राज्यपालाची सही जाली आणि सही जाल्या उपरांत रुल्स अँड रेग्युलेशन करपाक सरकाराच्या ब्युरोक्रसीन जवळ 1 वर्ष लायलें. जुलै 2015 हेजे रुल्स अँड रेग्युलेशन जाले आणि ते रुल्स अँड रेग्युलेशन घालून आमच्या मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केलें की 19 डिसेंबर पर्यंत तुमकां आमकां सनदी जा म्हणून. आयज नोव्हेंबरान आहा आमी आणि थोडेच दीस उरलेले आहा, म्हणजे जवळ 19 आणि 25 दीस उरलेले आहा आणि आयज 25 दिसांचे पयलीं एकाय मयेकाराक अजून सनद मेळ्ळी ही एक शोकांतिका आहा. आमकां सरकारचें एलिगेशन करचें ना, पण सरकाराची जी आपली ब्युरोक्रसी जी आहा तिका जर सरकारान जर मातशें जर काम बरें लावन दिलें आनी जशे ऑफिसर नेमलेले जाल्यार मये तो प्रश्न सुट्टो आसलो. लोक मयेचे खूश जाताले, लोकांची खूब वर्सांची 53 वर्सांची हें जें आहा वाट पळयता लोक आपली सनद केन्ना मेळटलें. जे आपले जे स्वताचे झाड आहा आपल्या घरांत जाल्ले नारळाचे झाड आहा पूण ते आपण स्वताचे म्हणूंक शकना. स्वताची जमीन आहा पूण आमी जर घर बांदूंक गेले जाल्यार कस्टोडियनचो मनीस येवन आडयता. नळाचें कनेक्शन घेतलय जाल्यार कस्टोडियनचे मनीस एका PWD बरोवन दिता की ताका कनेक्शन दिवं नाका म्हणून. तांकां मागीर ते हेल्थाचें परमिशन घेवचें पडटा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान होच प्रॉब्लम आहा. मयेचे आमदारान हेच्या खातीर प्रयत्न केले पण ना, ते आजून बिल जाल्या उपरांत सगळ्यो गोश्टी जातल्यो म्हणटा. पूण जातल्यो हे केन्ना जातल्यो? ह्यो बेगीन घडोवंक आसल्यो. मयेचो लोक आयज स्वतंत्र भारतान रावता. ह्या लोकांक हें स्वातंत्र्य मेळोंक जाय आनी स्वातंत्र्याची फळां मेळटली केन्ना? 53 वर्सां आमी स्वतंत्र जावनूय आमकां आयज हे हाल गळपेश काडचे पडटा. खंयच्याय जर नाल्ल पाडूंक गेले जाल्यार आयज लोकांक जे काजीचे 4 फारीक म्हणजे जे हें आसता तेजो शस्टावस आसा तो फारीक करचो पडटा. नाल्ल पडटाचे देठ फारीक करचे पडटा. ह्यो सगळ्यो ज्यो आहा ह्यो लोक केन्ना करतले? जेन्ना आमची सरकारा कडेन विनंती आहा की हे बेगीन म्हणून लोकांक सनदी दियात, लोकांक हितून जर पारदर्शक मुक्त करात आणि खऱ्या अर्थान जे मये आहा ते एकदां विकासाच्या मार्गान हाडात, मुख्य प्रवाहात हाडात. नियोजन जर सरकार करीत, ODPची जर करीत जाल्यार सगळ्यो गोश्टी शक्य आहा. फुडल्या 10 वर्सांक आमी कितें करतले? मयेच्या गांवांक कितकें पाणी लागतलें, मयेच्या गांवांक कितकी लायट लागतली, हिचें प्रयोजन ना. हें केन्ना करप? हेज्या खातीर कोणी तरी बरे लोक फुडें येवपाची गरज आहा आनी हेज्या खातीर आमचे मित्र राजेश कळंगुटकर हांच्या नेतृत्वा खातीर एक मये विकास मंच ही संस्था स्थापन जाल्ली आहा आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी भितून कशें केलें, शैक्षणीक क्षेत्रांतले डॉक्टर, वकील हे सगळे लोक एकी कडेन येयल्ले आहा. जवळ 100-150 लोक एकी कडेन येयल्ले आहा आनी ह्या लोकांनी ठरयल्लें आहा की मयेचो जर विकास करतलो तर शिस्तबद्ध जावंक जायो. नुसतं उरलं खंयचे ठराव घेतले जायना. ठराव अशें कितें तरी मयेचे सगळे सरकार तरी पडलेले आहा, पेंडींग आसात, ते जायना. आयज आमच्यो मायनी आहात ते सगळे बंद पडलेले आहात. ट्रकवाले हांगाचे भुरगे जे काम करणारे आहात ते रस्त्यार बसलेले आहात. सरकारान हेंचेर ताबडतोब एक्शन घेवपाची गरज आहा. ती एक्शन जायना. एक्शन फास्ट जावंक जायी. तेन्नाच आमी खरें समृद्ध भारतान आसा अशें म्हणटले आमी. कोण तरी आमकां वयरसून मदत करतलो आनी हें जातलें हे गोश्टी जावचे ना. आनी आमी जे हें कार्य सुरू केलां ते नक्कीच फुडें वचोन आमी यशस्वी जातले अशी आमी आशा करता. एटलीस्ट दिसता ह्या 19 डिसेंबराक मेळटलें म्हणून क्लियर जातलें. 19 डिसेंबर ह्या शक्य, कारण हालींच आमची कलेक्टरा बद्दल आनी मुख्यमंत्र्या मिटींग जाली तेन्ना मुख्यमंत्र्यान तेंचे कडेन स्टेटस जाल्लो. तेन्ना स्टेटान तेंच्यांनी कितें सांगलें की 1034 फायली आमचे कडेन पावल्ल्यो आहा आनी कितक्यो क्लियर जाल्ल्यो आहा तर 34 जाल्ल्यो आहा. आनी ते मामलेदाराक विचारलें तुजे कडेन कितक्यो हे मागीर कितक्यो जातल्यो? तेणें सरळ सांगलें नोव्हेंबर म्हयन्यात आपल्याक 100 जातल्यो म्हणून. आमी तांकां प्रश्न विचारलो बाबा तुमी कितक्या लोकांक हे दिल्ले आसात? की पेपरान येतात की हेका आमी सनदी दिल्यो तेका दिल्यो अशें नांव येता म्हटलें पेपराचेर. तो म्हणटा आमी आज पर्यंत 0 दिल्ल्यो आहा. सो परत मॅनिफेस्टोचेर प्रत्येक राजकारणाच्या हेजेर हो एक मुद्दो आसतलो. नक्की आसतलो. नमस्कार, म्हजें नांव दयानंद हरिश्चंद्र घाटवळ. हांव पैरा मय हांगा रावतां आनी शाळेन नोकरी करता पैरा हायस्कुलान. त्याच बरोबर हांव भारतीय भाशा सुरक्षा मंचाचो सक्रिय कार्यकर्तो आसा. विविध संस्थांनी मेंबर आसा. गोमंतक मराठी अकादमीचो हांव सदस्य आसलो, अजून आसा. आतांच सांगितल्या प्रमाणे आमचे कालिदास कवळेकर यांच्यानी सांगले की मया मतदारसंघात 3 मायनिंग आसा. मायन हो संबंध गोंयचो कोणो हे सर्वश्रुत आसा. आनी आज आमी पळयता की गेली 5 वर्सां जायत आतां मायनिंग बंद जावन आसा. ह्या मायनिंगेचो इतको परिणाम आमच्या मया मतदारसंघात म्हणिना सबंद गोंयान आमकां इतको मारक जाल्लो आसा
की सगळ्यांचेच म्हणजे हे हाल्लेले आसा, म्हणजे फायनान्शियल पोजिशन सगळ्यांचे हाल्लेले आसा. लोकांक आनीक कांय उदरनिर्वाहाचो आनी मार्गच ना. जेंच्यांनी लोनां काडून ट्रक घेतलेले एका काळान मायनींग म्हटल्या नंतर एक म्हणजे कितके जाण जशे ट्रकाचो तेजेर कितके जाण डिपेंड आसताले. म्हणजे फक्त ट्रक ओनर्सच न्हू तर आनी वर्कर्स, मायनींग वर्कर्स म्हणत आयज हे सगळे ठप्प जाल्ले आसा. आनी BJP सरकारान आमकां म्हणजे भारतीय जनता पार्टीन आमकां सांगलेले जेन्ना इलेक्शनाच्या हेका भोंवताले तेन्ना की आमचें सरकार भोवमतान येवनी आमी 3 म्हयन्यान मायनींग स्टार्ट करतले परत अशें म्हणून. पूण आज प्रत्येक जाणांक प्रश्न पडलेलो आसा हे अजून 3 म्हयने सपाना काय 3 वर्सां लागतली आनी 6 वर्सां लागतली काय आनी. हो एक हें आसा मुख्य प्रश्न आसा. हो आमच्या फक्त मयी मतदारसंघाचोच ना तर सबंद गोंयाचो प्रश्न आसा हो. आज सबंद भारतान हो विशय सगळ्याक हे जाल्लो आसा. ह्या मायनींगच्या हेजेरसून सगळे बाजारपेठ म्हणात किंवा सगळें जनजीवन विस्कळीत जाल्लें आसा. हितून लोकांचे ट्रक लोनां घेतलेली आसा ती म्हणजे कर्जबुडी जाल्ले आहात लोक. ट्रक आज 2-3 वर्सांचे बंद आसून म्हणजे तांकां गंज येयल्ले आसा आनी ते परत दुरुस्त करपाचें हें ना. तर हे सरकार ही मायन केन्ना स्टार्ट करतले. आज थोड्या फार हितून जे मायनींग स्टार्ट जाल्ले आसात तेंचे परत आतां दिवचले जी मायन आसा तेंची संप आसा जाल्यार तेजेरूय दुर्लक्ष करता सरकार. तेंच्यो मागण्यो मान्य करिना. सादे मागण्यो आसा जेंकां निलंबीत केल्ले आसा तेंकां कामार घेवचे किंवा तेंचो जो लिडर आसा ताका मान्यता दिवची. असल्या साद्या प्रश्नांक लागून जर सरकार आनी मायन जर हे करता सरकार तेजेर जर कांय हे घेवंक शकना जाल्यार एक आश्चर्याचें हें आसा. म्हणजे हितून कितें तरी हें आसा अशें म्हणजे येदो तेडो आसा काय असो. त्या नंतर आतां आमचे मयी मतदारसंघाचे जे निवडून आमी दितात तेंचे कडेन आमी म्हणजे आशा धरून आमी कितें तरी कामां आमचो डेवलपमेंट जातलो अशा हितून आमी जे आमदार आमी निवडून दितात ह्या आमदारा कडसून खुबश्यो अपेक्षा आसता. आमदारांचे सदां अशें हें आसता निवडून येवच्या पयलीं तेंचें प्लॅनिंग आसता. मतदारा कडेन कशें पावपाचें आनी कार्यकर्त्यांनी कशें काम करपाचें हें वेवस्थीत प्लॅनिंग आनी तितूंतले हितून आमचे BJP भारतीय जनता पार्टीचे तर एकदम सामकें त्या बद्दल चोख ते म्हणजे प्लॅनिंग करप आनी कशें कार्यकर्त्यां कडसून काम करून घेवप आनी हे वेवस्थीत आसा. पूण तशेंच जर काम निवडून येयले नंतर आमदारान जर ते प्लॅनिंग करून प्रत्येक हेजे बुथाची जर काळजी घेतलेली आज कोणाचोच रोश आसचो नासलो. प्रत्येक बुथाचेर जर जेन्ना इलेक्शन जावच्या पयलीं जशी जबाबदारी दिल्ली प्रत्येक घराक प्रत्येक कार्यकर्त्याक तशी घरां वांटून दिल्ली मतां येवपाक लागून आनी तेंची स्क्रुटिनी केल्ली कशें आमकां खंयचो आमचो वोटर खंयचो अशी आज खंयच्या घरान नोकरी ना कोण हें आसा हेजेर मागीर म्हणजे निवडून येयल्या नंतर हेंचेर कांय तेंचें हें आसना नियोजन आसना. आज आमच्या मयान मत्स्य हें आसूंक शकतालो वेवसाय आसूंक शकतालो. पयऱ्या गांवान मया गांवान ज्यो नदयो आसा ह्यो मायनींगच्या हितून सामक्यो बुडून गेल्ले आसा आनी मत्स्य हें मेल्लो आसा आमचो हें उद्योग ना. तेजेर कितके जाण पोट भरूंक शकताले तेजेर कोणी विचार करूंक ना. ह्या नुस्त्याचे हितून आयज मानशेचेर जर हे करून पयरा हेजे आमचे सामके गेल्ले आसा म्हणजे गाळ येवन भरलेले आसा तेजो डेवलपमेंट ना. अशें म्हणजे आमच्या मया मतदारसंघान म्हणजे हे करी सारके खूब आसले डेवलपमेंटच्या हितून. शैक्षणीक क्षेत्रान आमकां खुबशे आमकां सुविधा ना. ग्रावंड म्हणात म्हणजे आसत मया एक ग्रावंड केल्लो आसा हातुर्ले केल्लो आसा पूण आज प्रत्येक वाड्या ग्रावंडाची गरज आसा. आज भुरगे खेळटात आदल्या भशेन हितूनय बी खेळपाक भुरगे आसनात कोण्या बालांनी जावं गड्ड्यांनी बी. आयज ग्रावंड क्रिकेट फुटबॉल ह्या सारकेले म्हणजे तांकां मैदान जाय. आज मैदान ही प्रत्येकाची गरज जाल्ली आसा. म्हाका दिसता म्हणजे हांव कोणा आमदाराचें नांव घेना पूण आतां बरें स्वतंत्र्या नंतर जितके हांगा आमच्या मया मतदारसंघान आमदार निवडून येयले आनी जेंच्यांनी सत्ता भोगली काही ओपोजिशनां असले पूण जेन्ना सरकारान जेन्ना आसा तेन्ना तरी अपेक्षा आसता की काम करचें अशें म्हणून. आतां फरक कांयच कळ्ळो ना आमकां. गेल्या टायमार BJPचें सरकार BJPचो आमचो हें आसलो हो आमचो MLA आसलो तो BJPचोच आसलो आतांय BJPचो आसा पूण गेल्या 5 वर्साक आनी आतांच्या 5 वर्साक फरक ती सारकें कांय जावंक ना.
तेन्ना एम्प्लॉयमेंट ना आनी आतां एम्प्लॉयमेंट ना. तर तुम्ही म्हणता सत्ता बदलून वयर सत्ता बदलून व्हडलोसो फरक पडलो ना. आता तरी एडवांटेज आसा की वयर नॅशनल लेवलूय BJP आसा, पूण तरी तुमचे जे इश्यूज आसा स्पेशली इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी हे एड्रेस जायना. हांवें इंटरेस्टिंग गजाल तुमी सांगली की आता ह्या आमदाराचें एग्जाम्पल घेवया किंवा BJPचें घेवया की तांचें प्लॅनिंग आसता किंवा कोणाचें. आतां समजा हांव सुद्दां आमदार रावता जाल्यार म्हाजें प्लॅनिंग आसता की म्हाज्या बूथ वायज कोण बाबा एड्रेस करतलो. तातूंत ते म्हणटा की BJP इज एन एडवांटेज. हांगासर सिन्स BJPचोच आमदार आसा म्हणून हांव उलयतां. तें प्लॅनिंग आसतना आमी पळयता की त्या मेरेन पावपाक जाय. हें इलेक्शन जालें काय 5 वर्सां आमी विसरतात. तुमच्या दोगांच्यो एक संघटना आसा, तुजी स्पेशली एक संघटना आसा जी ऑब्वियसली डायनॅमिक्स चेंज करपाक सोदता. खंय आमी कमी पडटा, वेदर इट इज आमदार आमचो कमी पडटा किंवा आमचे एकठांय आमी येवन कमी पडटा. तुवें आतां ह्या ऑर्गनायझेशन काडलें, हें केलें, तें कित्या खातीर केलें? इज समथींग वीच यू वूड लायक टू टॉक. आमी जो मय मतदारसंघ विकास मंच सुरू केलो कारण कितें गोश्ट घडपाक लागून कितें तरी कारण आसचें पडटा. आनी फाटल्या कांय वर्सां लागून खरें सांगपाचें म्हणचें जाल्यार कोणाक एक पर्टिक्युलर ट्रेनींग पिरियड आसता. एक पर्टिक्युलर ट्रेनींग पिरियडान तूं तितकें तुका नॉलेज येवपाक जाय, हाबा आपूण कसलीं कामां कशीं करूं शकता. तशें पळोवंक गेल्यार आतां जो आमचो प्रेझेंट आमदार आसा ताका तशें पळोवंक गेल्यार 3 टेन्युअर जालो. एक जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून 5 वर्सां, त्याच्या नंतर आमदार म्हणून इन ऑपोजिशन, आनी आतां आमदार म्हणून एज अ डेप्युटी स्पीकर इन रुलींग विथ द मेजॉरिटी गव्हर्मेंट. सो तशें पळोवंक गेलें जाल्यार ट्रेनींग पिरियडूय सोंपलो, पोस्ट ट्रेनींग पिरियडूय सोंपलो आनी रुलींग पिरियडूय सोंपलो, कांयच जालें ना. आनी हितून कशें जालें की लोक इतके कंटाळल्या. हितून कशें आसा, एक मेन मुद्दो आसा की ज्या नेत्याची जे कॅपेसिटी आसपाक जाय कामां करपाची, जो वील पावर आसपाक जाय, बेजिकली तो वील पावर आसपाक जाय, तो वील पावर खंयच दिसना रायट फ्रॉम द बिगिनींग. आनी तेका लागून कांय जशें आमचे काली कवळेकरान सांगलें की मय मतदारसंघातले पूर्ण मय मतदारसंघातले कांय लोक जे शैक्षणीक क्षेत्रांचे लेक्चरर्स म्हणा, डॉक्टर्स म्हणा, एडवोकेट्स म्हणा किंवा हाय प्रोफायल लोक आनी जे लोकांक सामाजीक जाणीव आसा अशे लोक सगळे एकठांय येयले आनी सगळ्यांनी एक संघटना करपाची ठरयली. आनी तितूनसून एक विजन दवरून, एक संघटनेनसून एक विजन दवरून बेजिकली आमचो जो हें आसा टॅगलायनूच आसा, ती टॅगलायन हा मय मतदारसंघ विकास मंचाची ती संघटनेतून विकासा कडेन, म्हणजे संघटना करून डिविजन ऑफ वर्क करून प्रत्येक मनशाक एक जबाबदारी दिवप आनी जबाबदारी दिल्या नंतर त्या प्रत्येक मनशान तें काम करता काय ना विदीन द डेडलायन हेजेर प्रत्येक सुपरविजन आसा. आनी तेका लागून आमी मय मतदारसंघ विकास मंचाच्या अंडर सेल्स केल्ले आसा, वेगळे वेगळे सेल. तितून एड्युकेशनल सेल्स आहा, स्पोर्ट्स सेल आहा, मागीर हेल्थ सेल आहा, मागीर वुमन सेल आहा, यूथ विंग सेल आसा आनी वेगळ्या वेगळ्या फिल्डान हे सेल्स केल्ले आहा. आनी प्रत्येक जे लोक एक्सपर्ट आसा त्या फिल्डान तांकां ती जबाबदारी दिल्ली आसा आनी तेंच्यांनी त्या फिल्डान तितूनसून जी डेव्हलपमेंट आहा, बेजिकली ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत उलयात किंवा बाकीचे टॅलंट सर्च म्हणुया की बाकीचे सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा तेजेर त्या लोकांक बरोबर घेवन जे आमचे मय मतदारसंघान डेव्हलपमेंट जावं येता तेजेर तेंच्यांनी काम करप. बेजिकली वी आर बिलिव्हिंग इन द मॅनेजमेंट ऑफ द ह्युमन रिसोर्स development. You have divided the work, but united you stand for the development of my constituency. हांव तांचे मातशे ओपनिंग कमेंट्स करता. हांव प्रसाद उमरये, संस्कृत भारतीचा उत्तर गोवा संयोजक म्हणून म्हाज्या कडेन जबाबदारी आसा आणि एट प्रेझेंट हांव डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार विद्यालयान संस्कृत अध्यापक म्हणून काम करता. त्याच प्रमाणे आमी गांवान एक आमची ग्राम विकास समिती आसा, ती संस्थापक म्हणून काम करता. गेली अनेक वर्सां तुमकां सांगता हांव BJPचो कार्यकर्तो. BJP साठी पूर्ण गांवाचें मनपरिवर्तन करून, डिविजन आसलें तें मनपरिवर्तन करून एक संघ अशा प्रकारचें वातावरण तयार करून पूर्ण गांवांक चेंज करपा खातीर घराघरान फिरून अशा प्रकारचें वातावरण तयार केल्लें. ती अपेक्षा धरून आनी जेन्ना आमचो आमदार बऱ्या मतांनी विजयी जालो तेन्ना लगेचच म्हाका दिसता दुसऱ्या का तिसऱ्या दिसा आमच्या गांवान एक कार्यक्रम आसलो आनी कार्यक्रमांक तांकां आपयल्लें आनी तांकां सांगलें अनंत वर्सां पर्यंत तुमचो विजय जावं आनी त्या प्रमाणे हें कार्य तुमचें बरें यशस्वी जावं. आनी तेन्ना आमी एक तांकां निवेदन दिलें. 3 आमच्या गांवांतलीं कार्या संबंदी, एक म्हणजे आमकां एक पायवाट आसली, न्हंयचेर पायवाट जावपाक जाय आसली, ती दिल्ली. त्यानंतर आमी एक आमच्या गांवान एक सभागृह जावपाक जाय अशें म्हणून एक निवेदन दिल्लें
आणि त्याच प्रमाणे एक रस्तो आमकां गांवांक म्हणजे जो व्हाळ आसा त्या व्हाळाचेर रस्तो जावचो अशें म्हणून अपेक्षा धरून तेंच्या कडेन निवेदन दिल्लें. पूण तुमकां सांगता हेचे दर सादारण म्हयन्याक हांव तांकां SMS धाडटालो आनी त्या SMSाचो म्हाका केन्ना तर रिप्लाय येवकूच ना. जेन्ना तांकां मेळपाक गेलो तेन्ना सुद्दां तेणी विशय बरो कानार लावन घेवंक ना. अशा प्रकारे दर वेळे म्हणजे जेंकां आमी कन्वर्ट केले BJP वटेन असे अनेक युवक म्हाज्या वांगडा अपेक्षा धरून आसले की कितें तरी हांव करतलो अशा प्रकारची अपेक्षा धरून आसलो. पूण तांकांय तशा प्रकारचे हें दिसूंक ना आनी ताका लागून पूर्ण आमचो गांव परत अशा प्रकारचो नेत्याची आशा धरून आसा की जो आमच्या गांवाचो विकास करपाक जाय, जेणे संपूर्ण गोंयचो बऱ्या प्रकारे विकास करपाक जाय अशा प्रकारची उत्कृश्ट नेत्याची अपेक्षा आसा. तुम्ही एक बरो मुद्दो मांडलो इज सकलच्यान डेव्हलपमेंट कित्याक जायना. म्हाका एकदां विशय पडटा की ग्रासरूट लेवल हे डेव्हलपमेंट कित्याक जायना. आमी वयरच्यान कित्याक चिंतता की वयरच्यान इम्प्लिमेंट करप. आतां तुवें एक बरो मुद्दो मारलो की टॅक्निकल आपल्याक रिजन दिलें की तो ब्रिज जावं शकना. 6 म्हयने जेन्ना तुमी आश्वासन दिता तेन्ना तुमी टॅक्निकल कित्याक चिंतूंक ना, तेन्ना तुमी टेस्ट करूंक नासली किंवा बेश्टेच आश्वासन दिल्लें. दुसरी गजाल तो म्हणटा एक बारीक आपणे 2-3 आपले विशय आसले तो ग्रासरूट लेवल. आमदार ZP आसलो तुमी म्हटलें तशें, ताच्या नंतर 2 टर्म भितरूय आसलो, एसेंब्लीनूय आसलो. सो हे खंय इफ यू कॅन आन्सर हे खंयसर कमी पडटा म्हणजे तांकां ते पळय एक ऑर्गनायझेशन काडचें पडलें, एक मास्टर प्लॅन तांकां स्वता खातीर करचो पडलो. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकाराकडे इच्छाशक्ती आसूंक जाय. इच्छाशक्ती आसा जाल्यार सगळ्यो गोश्टी शक्य जाता. तुमकां खबर आसतली फाटले फावट ताज हॉटेल आहा ते पाडपाक सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिली आणि जेन्ना एसेंब्ली चालू आसली आणि आमचे गोंयचे स्पीकर म्हणून प्रताप सिंग राणे आसले तेन्ना तेंच्यांनी 1 वरार टायम वाडयल्लो आणि हेंच्यांनी एक विधेयक हाडलें, वटहुकूम हाडलो आणि ते हॉटेल साल्वार गेले. ही सर्व गोष्टी सगळ्यात ज्ञात आहा न्हू. सगळ्यो सरकारची जर इच्छाशक्ती आहा जाल्यार सगळ्यो गोष्टी शक्य जाता. मग तो प्रश्न सुद्दां गेल्या 5 वर्सां पसून आज इलेक्शनाच्या शेवटच्या टप्प्याक जावंक गरज नासली, सगळ्यो शक्य जाला. आयज मयान 7 पंचायती आहा आणि 7 पंचायतीन मेजर प्रॉब्लम आहात. मयान हो इवेक्यू प्रॉपर्टीचो आहा, चोडणान ब्रिजाचो प्रॉब्लम आहात, वन म्हाळुंगे पंचायतीन तेंचो मोकाशाचो प्रॉब्लम आहा. ते आयज लोक कितकेशेच वर्सां जालीं की ते मोकाशाक लागून ते मोकाशे तांकां हे जायना म्हणून ते झगडटात. तेंचे जमनी आसात, तांकां सरकार कसलेंच घर बांदूंक मेळना, तांकां सरकारची कसलीच फॅसिलिटी मेळना. जर कसले बियाण्यांक लोन करतले घेतले जाल्यार तांकां मेळना. स्वताची शेती आसूनय तांकां दुसऱ्याचेर डिपेंड रावचें पडटा. ह्यो सगळ्यो गोश्टींचेर जर सारासार जर विचार केलो जाल्यार सरकारान ह्यो गोश्टी खूब बेगीन करूंक जाय, त्यो केल्यो ना. आनीक सरकार केन्ना वाट पळयता तें कळना. आमी सरकारा कडेन खूब फावटी सरकाराक आमी विनंती केल्यो की ह्या मयान इतके प्रॉब्लम आहात ते जरा मातशें सोडया म्हणून. म्हाका पूण सरकाराक टायम मेळना काय आमदाराक टायम मेळना हेच गोश्टी कळना. आणि एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुमकां हांव सांगपाक विसरलो, आमच्या कुडचिरे गांव हो खरें म्हटल्यार सरकारी जमीन लागलेली आसा आणि गेल्या अनेक वर्सां पासून हो विशय जसो मये मतदारसंघाचो आसा तसो ह्या मये गांवाचो आसा तसोच आमचो हो सरकारी विशय आसा. आणि गेली अनेक वर्सां अनेक जाणांच्यो केसी ह्यो गव्हर्मेंटान पडलेल्यो आसा आणि कृषी क्षेत्रांत आमकां जाय तसो विकास करूं शकना. कृषी कार्ड हांव स्वता शेतकरी आसा, कृषी कार्ड धारण केल्लें आसा. काँग्रेस गव्हर्मेंटान आमकां खंयची तरी कागदपत्रां सादर करून निदान सबसिडी खंयच्याय तरी प्रयत्नान मेळटाली 1-2-3 म्हयने गेली का. पूण ह्या सरकाराच्या हितून अशी जाल्ली आसा कृषी कार्डाचो हो आमकां कृषी कार्ड हें आमकां म्हणजे सबसिडी रोखपाक कारण जालें. कारण ती जमीन आमची गव्हर्मेंट लागलेली आसा. गव्हर्मेंट जमीन लागली म्हणून कितें आमी घेवन वयतले की कितें ती खंय. त्यामुळे कृषीचें उत्पन्न येता तें गव्हर्मेंटाक तेचो कर मेळटा. म्हणजे आमकां तेणी कृषी खातीर संरक्षणा खातीर खरो आदार दिवपाक जाय आसलो. फक्त त्या कृषी कार्डाचो फक्त आमकां आमी शेतकरी म्हणून इतकोच तेचो परिचय जाता आनी तेचो कांयच उपयोग जायना. अशें म्हाका एक इंट्रस्टींग गजाल आसा जी मे बी तुका चोडून लागना जायत. मायनींग तुज्या कडेन 3 कंपनीज हांगासर आसा, 3 मायनींग खणी बऱ्यो आसा. वाय कांट वी हॅव अ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट with people of the constituency आणि मायनींग कंपनीज जे मायनींग कंपनी CSR म्हणून करता म्हणून अशें न्हू, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू, वीच दे पीपल कॅन डिमांड. लोक हांगासर सफर जाता न्ही, देर इज अ समबडी हू इज मेकिंग मनी. सो हे कित्याक यू एज अ कमिटी ताणें म्हणटा ऑर्गनायझेशन काडलें, तुमची एक कमिटी आसा, अशें
तुम्ही सगळे होलिस्टीक म्हणजे ताका फाल्यां तुमकां पंचायत फक्त प्रोसिजराक लागतली, आमदार तुमकां गायडन्साक लागतलो. बट हावेवर डेव्हलपमेंट जे आहा पळय तो कोण आमदार करचो ना, तो कोण पंचायत करचो, कोण डेप्युटी करचो ना, कोण आनी कोण करचो ना. तो करतलो स्वता थंयसरले ऑर्गनायझेशन किंवा थंयसरले लोक, आनी लोक अकाउंटेबल धरतले. अशें कित्याक जावं शकना? भारतीय भाशा सुरक्षा मंच हेजो ग्रांट बंद कर, तेजो ग्रांट बंद कर म्हणटा तो. सांगपाचें म्हणल्यार होच इशू घेवन 2012 BJP गोंयान येयल्ली. सेकंडली सांगपाचें म्हणल्यार हो जो इशू आसा पळय खरोच गंभीर आसा. जसं ते सरान सांगलेलें सारकें की खरोच गरजेचो आसा. आमची जी हें आसा ती आमची मातृभाशान जावपाकूच जाय. आयज आमचो जो प्रधानमंत्री आसा तो सांगता की राष्ट्रभाषा खंय भायर वचत तो म्हणटा राष्ट्रभाशाक पयलो हे अधिकार मेळपा जाय. आयज जर तर BJP तोय सरकार BJP आसा, हांगाय सरकार BJP आसा, तो जेन्ना म्हणटा की राष्ट्रभाषा आसूंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता गोंयान तरी आमकां अधिकार आसा की आमची एक आमची स्टेट भाशा आसा तिका अधिकार मेळपाकूच जाय. की आनी हेजेर पॉलिटिक्स जावचो न्ही. हांव आतांच म्हजे दोस्त हे हांगा बसलेले तेंच्यांनी मायनींग संबंदान उलयले म्हणून एक म्हाका सांगान कशें दिसता. आयज मायनींग हे 70 वर्सां किंवा 80 वर्सांचे पयले जुने. हे मायनींग भारतीय जनता पार्टी पयलींच सरकार सत्तेर येताच तेंच्यांनी अवघे 2 म्हयन्यांनी मायनींग हे इनलिगली म्हणून जाहीर केलें. हें जेन्ना इनलिगली जर आसलें जायत नाल्यार 70 वर्सां चल्ले तेज्या पयलींच्या सरकाराक कांयच कळनासलें. फक्त हें जो आपलो जनता पार्टी येयली तांकांच कळ्ळें काय की हें लोकांक आनीक कळना. कारण हे मायनिंगे खातीर आयज आमचे हे आवट श्रेणीचे लोक जे आहा ते मायनींग संबंदीच उबे रावल्ले आहा. पयलीं आमच्या जाणट्यां कडेन कांय हे एक ट्रक न्हू एक सायकल ताका घेवपाक पयशे नासले. जेन्ना मायनींग हे सुदारणा जाली, जशें मायनींगचे जितके डेव्हलप जादा जायत रावले तितके गांवांत उद्योग आमचे भुरगे शिकले, थोडे काही कामाक रावले, हे रावले, तांकां हजारो लाखो रुपया पेमेंट गावोंक लागलो. आतां जर तुमी बारीक पळोवंक वशात पयलीं तुका 2 रुपया आनी 3 रुपया आसले, आयज ते 3 रुपयाच्या जाग्याचेर 3000 जाता. मायनींग जेन्ना इतरान सुदारणा जाली तशी तशी गांवाची सुदारणा जाली. आमी अशें लेखूंक जायनासलें की हे मायनींग सडनली बंद करून गरीब जनतेचेर मारपाचें अशें हे BJPन चिंतूंक जायनासलें. हेंच्यांनी एक मिटींग ना घेतात जावं पब्लिकेक कोणाकूच ना कळयता सडनली मायनींग बंद केलें. हे पयलीं सारको तेंचो गुन्नो. पण एक इंटरेस्टिंग गजालीच म्हाका दिसता गोंयान जर जॉयंट फॅमिलीज जर धरशात जाल्यार त्या जॉयंट फॅमिलीन एक ना एक मनीस तरी मायनींग कंपनीन किंवा मायनींग डिपेंडंट तरी आसपाक जाय. आयज मायनींग संबंदी जर पळोवंक वयशी तूं ह्या इतरांचे एका घरांचे 2 जाण न्हू 3 जाण ताका काम करता. जेन्ना ते 3 जाण काम करतना तेंच्यांनी तरी मात विचार करूंक नासलो किंवा ह्या तुका मये मतदारसंघाच्या MLAन आपणाच्या मये मतदारसंघाक ह्यो 3 मायनी लाभल्या. ते जर मायनी आपणी बंद केल्यो नाल्यार तेंचें कितें जातलें त्या कुटुंबाचें, जावं तेजो कितें विचार जाता ते खंय वयतले कामाक आनी तेंचें पोटपणाचें कशें चलतलें हेजेर तेणीन विचार केला. म्हटलें की 2011-12 सालान भारतीय जनता पार्टी निवडून येयली. तर तो तेजो खरो विशय आसा की माध्यम विशयाचेरूच ते निवडून येयल्ले. आनी म्हाका सांगूनशें दिसता युनेस्को नांवाची ऑर्गनायझेशन आसा, हे जागतीक सिद्धांत आसा. मातृभाशेचो जो शिक्षण आसा हे जागतीक सिद्धांत ताचो आसा. युनेस्को ऑर्गनायझेशन हे भारत देशासून कोण शिक्षण तज्ञ गेले आनी तेंच्यांनी सर्वे करून रिपोर्ट मांडलेलो ना. आनी एक मुद्दमसून सांगूं येता, अभिमान आसा नरेंद्र मोदी सारकिल्लो आमकां देशाक प्रायम मिनिस्टर मेळ्ळा, पूण तेजी जी कार्यपद्दत आनी इच्छा शक्ती आसा हे आमच्या गोवा राज्यान भारतीय जनता पार्टी म्हणटा. आमकां वायट दिसता तेज्या सारकिल्लो नेतृत्व करता आनी गोंयान जे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आसो किंवा सत्ताधारी जे आसो हे कित्या खातीर त्या पद्दतीन काम करना. आनी जशी रचना लागली वयता, भाईन म्हटलेलें की ग्रावंड रुटाचेर बुथाचेर रचना लागली वयता. निवडून येयल्या नंतर ही रचनाचेर आमदाराचेर विचारपा खातीर भारतीय जनता पार्टी खंय कमी पडटा. तूं ते विचारलेलें न्हू सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट बिकॉज ऑफ मायनींग. एक्चुअली कशें आसा मायनिंगाचो मय मतदारसंघान तशें न्हू पूर्ण गोंयान बऱ्यापैकी कंट्रिब्युशन आसा फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ आवर स्टेट. आनी हेका लागून सांगपाचें म्हणचें जाल्यार मिनरल फावंडेशन ऑफ गोवा वॉज दे वीच वॉज कंट्रिब्युटींग अ लॉट टू द सोसायटी. तेच्या बरोबर आमच्या मय मतदारसंघान पर्टिक्युलरली कितल्योश्योच संघटना आसा
ज्यो मायनिंग बरोबर घेवन कितकीशी डेव्हलपमेंटाच्यो एक्टिविटीज करता. पूण प्रश्न कसो आसा, जर गव्हर्मेंटान जर तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज दिना कांय करपाक जाल्यार ह्यो कांयच गोश्टी घडूंक शकना. हो एकूच प्रश्न, अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा की जाका लागून गव्हर्मेंट इज रिस्पॉन्सिबल बेसिकली फॉर दीस. एंड आय वूड से रादर इट इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह हू इज बीन इलेक्टेड इन द मयम कॉन्स्टिट्युएन्सी. विषय खूप असा बट टायम म्हज्या कडेन कमी आसा. आय होप तुमी सगळे ह्या कार्यक्रमांतल्यान मये मतदारसंघाचे जे कितें इश्यूज आसा, कितें प्रॉब्लेम्स आसा, जे मॅनिफेस्टोन येवंक जाय आसले ते येवंक आयले आसतले. इम्पॉर्टंट गजाल तांच्यांनी म्हटले की इच्छा शक्ती आसपाक जाय. हांव म्हणेन की इच्छा शक्ती फक्त आमदारा मदीं न्ही तर आमच्या मदीं आसपाक जाय. ती इच्छा शक्ती आमदारा कडच्यान किंवा आमच्या रिप्रेझेंटेटिव्हा कडच्यान काम काडून घेवपाची. आनी डेफिनेटली हांव ऑप्टिमिस्टीक आसा की एटलिस्ट ह्या 19 डिसेंबराक तरी आसची. आनी हो प्लीज मॅनिफेस्टो आसचो न्हू इवॅक्यू प्रॉपर्टीचो इशू, आनी तो खंय तरी सुटावो जावचो. कित्याक परत फुडलीं 5 वर्सां आमकां हेच डिस्कस करपाचें ना. हांव प्रोग्राम ह्या नोटाचेर सोंपयता. ओके, आतां आसा एकूच विश्वास, 2017च्या निवडणुकीन करुया एक नवो ध्यास. करूंक लावया भावी आमदाराक मतदारसंघाची सेवा आनी फुडची 5 वर्सां जावया आमी सगळे मतदार राजा. तुमी पळयतालेत अमया अ डेरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज प्रेझेंट्स मतदार राजा इन एसोसिएशन विथ एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट. मेनी ऑप्शन्स, वन नेम. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.